किती स्पेशल आता स्पेशल फ्रूट पंच. कुल्ल्यो चेस माय ब्रो. सॉलिड असा नो घसघसो. अबे किती करता रे. जग झूमिया सारे जैसा न कोई. कल्याण कल्याण किती स्विमिंग पूल आहे ना. यस. चलो शुरुआत करते हैं पिकनिक की. बघा सो गाइस आज आम्ही येल्या खंय तर ती तुम्ही सांगात नो आम्ही आज येयला आम्ही राऊत फामान राऊत. आणि आमची गाडी दाखव मग मेन तेच दाखव मग. बीस्ट वय साजेत असू दी गाडी जाईत झालं खालवा. किती स्पेशल आता स्पेशल फ्रूट पंच बट नॉन अल्कोहोलिक. हा फ्रूट पंच मॉकटेल. ऐकले नो. नो कॉकटेल. आम्ही साखर भात. साखर भात. साखर भात ना. अवी तू साखर भात. अवी बायबडे साखर भात. तो शुगर भात. किती झाले. ओके गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही. आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज येयलेली आसा आमी राऊत फार्मात आणि हांगासरलो व्यू पळयात काय बरो आसा तो. सो इट्स अ पिकनीक डे आणि हांव येयला एलिस्टरा वांगडा आनी तेज्या फॅमिली वांगडा हांगासर. सो दीस इज द प्लेस. हांगा क्रोकोडायल आहा की ना ते तुमी सांगात पळय. कोण येयल्यात जाल्यार हांगासर राऊत फार्मान आहा रे क्रोकोडायल आसा. नुस्ती रे. हा हा मरे फिश आसा मरे फिश. क्रोकोडायल आहा तो क्रोकोडायल्स. सकाळी सकाळी फुडें जालो मोये मोये नो. हे पळय हेतून भरून दवरलेल्यो हांवें कुल्ल्यो. आनी रातच्यो पोळ्यो सगळ्यो किचनान भरल्यो. आनी अंकिता हेज्या वांगडा झगडटा सकाळी सकाळी फुडें. परत परत धरल्यो मागीर त्यो कश्यो कश्यो. हे पळय कुल्ल्यो कुल्ल्यो कुल्ल्यो. सनी हे खंयच्यो रे मेरशेच्यो. तूट ना बेती नाही तूट बेश्टी एक कोडा तूं बोट सोडटा ते. सोड म्हणून. किरे रे पात्रांव. सनीच्या बोटाची वजन तेका पुरो आले. सोमते तेजी कुल्लीच मोडली मरे. अरे आवय कितल्यो जायत्यो आहा मरे त्यो. हे बाय किती रे ब्रो. संत्रा. संत्रा वाटरमेलन. वाटरमेलन लिमो. फुल पावर. आणि ही काळाची शीर उरल्या ती अंकिताक घालून तकले कापडाचे हेल्मेट कसे. मॉडेलिंग व्हेजिटेबलाक मारताय मरे तू. व्हेजिटेबल रोडटले मरे सगळे. व्हेजिटेबल सगळे रडटले तू मारताय ते. होय स्वतः येतात या त्या काय हांव हे करू नाका.
बाबा ऑल ओके मरे यू आर माय फेवरेट हा रोटले मरे ते सगळे फ्रुट्स मारताय ते ना पिता मग हा घ्यायला लिहून ना मग सो गाईज आमचो पळय फ्रूट पंच ऑलमोस्ट रेडी हे पिवपाची फीलूच अलग रे ना रे हे मेन हा मेन ते मेन मिंट आमकडे मडलर ना रे हितून मडल करता हय आमचो देसी जुगाड न्हू रे सगळो देसी राहुल थोडं कॅमेराचे ठास कर हा बेटा वाह मौज कर दी चेस माय ब्रो फॅमिलिया सो गाईज हो जावन आसा आमचो भाव सनी आनी ही इज वन ऑफ द स्वीटस्ट पर्सन हेज्या वांगडा हांवें म्हाजे पण सगळ्यात चड टायम स्पेंड केला एंटायर पिकनिकेक व्हेरी स्वीट पात्रा खंय आतां आमी सेशन 1 काबार सेशन 1 काबार आता इटिंग टाइम उत्तामाडी आता वयता आमी उत्तामाडी आणि सनी आमचो फर्स्ट टाइम ब्लॉगान येयल्लो आसा कालची कोडी न्हू सनी फर्स्ट टाइम ब्लॉगान येयल्लो आसा कितें म्हणूंक सोदता सनी तूं काय ना काय ना मागीर मागीर ना रे सनी मागीर मागीर सो गाईज इट्स लंच टाइम आणि लंचाक कितें आहा रे ब्रो आमच्या वांगडा फिश करी आणि फिश फिश किंग फिश इसवण सॅलड राईस आणि हे पळय भाजी कॅबेजाची भाजी आणि आमी हेवटेन पळयात हे आमी केला उदो हे तुमकां कितें तें दाखोवं शकना आमी ब्लॉगान आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या एक खुशालकायेचो म्हणजे नव्या वर्सान आमी सेलिब्रेट करता पिकनीक कशी बरें एनवायरमेंट वातावरण आनी मोगाचें एकवटाचें सगळीं खुशालकायेन एकठांय जाल्या आनी हो आयचो दीस आमी बरे भाशेन खुशालकायेन हिंगा सारूंक आयल्या तर आमी मागता ह्या जेवणाचेर बेसांव घालून सायडीन ताई शास्त्रामध्ये सुद्दां आसा तुजो पुजेचो मैमापाक आनी पवित्र आत्म्यांक किरीत भाशेन आमी मागता बरी सावूर बरी भलायकी एलिस्टरा गव्हर्नमेंटची हागे सगळें ऑर्गनायज केलां ते पासत आनी एलिस्टरा म्हणजे ऑल द वे ऑल आउट वयता सगळें करपाक हें ताका सायबीन मायन जेजून बरी सावूद बरी भलायकी दिवं आनी तांच्या घराबेचेर आशिर्वाद घालून ताजो घराबो वाडोवन चडो आमच्या बापा सगळींच्या आजून हांव बरी जावं चडायज आमकां हांची कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं नमान मरे प्रेम लय सुरे ताई शास्त्रामध्ये सुद्दां आसा तुजो पुजेचो कितें सांगूंक सोदता तूं स्विमींग पुलान न्हावन जालें आता परत वयतले आमी धबधब्यार ना खंय वयतले आतां धबधब्यार कायतानाच्या काजाराक कोण कायतान नानाचे डबो नानाचो डबो न्हू न्हावपाक वयतली आता धबधब्यार वॉटरफॉलार सो आतां वयतले आमी वॉटरफॉलार न्हावपाक पळोवया थंयसरलो सीन दाखयता तुमकां आतां सद्या हांगा सगळे जेवन खावन सुशागाद बसल्या पळय आमी फिशींग करतात कितें लावन ते पळय कितें लावन रे पॉप्सी चुडा वय येस येस लाडू कसो केला आमी पळय लाडू आगे मोये 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 सनीन पळय कितें हाडला ते सनी आतां हे कितें करपाक रे आता गरोवपाक मरे गरोवया मरे काडया कितें पळया कितें येता पळय ते आमी हे सगळे घालून पयले हे काय जायना फेलियर आमचे आतां सक्सेसफूल काम जावपाचें हांगा सक्सेसफूल आनी काय बरो प्लेस आहा पळय हांगासर फिशींग करपाक अमेझींग सारको ब्युटिफूल प्लेस सो इतलो
इतलो स्ट्रगल करून काय मेळोंक ना आमकां नुस्तें. सो आतां आमी हे पळय नुस्तें मेळोंक ना म्हणटा म्हटल्यार नुस्तें गावलें पळय. आवय फीट 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 कोली येती जायची असं असं मरे. चलो लेट्स गो. धरपाचें सोडपाचें आनी खूब काडया. हा सो गायज आता आम्ही येयला घोसकाशाचेर. पळय घोसकासो सॉलिड प्रेशर हा मरे. बरो प्रेशर हा. वाणा पण झालं की आणि बाजून वाणं वयतलो. सॉलिड आसा न्हू घसकासो. पळय फाटल्यान उदीक आडोवन दवरला आनी हेवटेंतल्यान कितलें उदक येता तें. अरे अवी खंय गेलो. अवी दिश्टीच पडना. अवी अपाय अवी करता ड्रोन सेट आपणाचो ड्रोन सोडपाक. बाय कितें करता रे तूं. भाजली जाल्यार दी खावपाक. शी डॅरल बाप बॉर्न सारको उमेदीन आसा पळय. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the ओके सो गाईज हांगासर पळय काय बरें आसा. वॉटरफॉल फूल पावर सारको आनी वॉटरफॉलाचेर पळय हांगा बरें न्हावपाक मेळटा. बाबा ॲशली आहा थंय आहा. हो पळय ॲशली हो पळय. काय बरो व्यू येता पळय. हो पळय पात्रांव हांगा बसला पळय. चल या चल आतां हांवूय चल्लो न्हावपाक फूल पावर सारको. जालें म्हाजो ब्लॉग करून. सो कितले दिसांनी पयले फावटी मेवला म्हाका टायम. जाल्यार हांव बिजी आसता. चल न्हावया आतां. हा तू वाच मरे अवी वाच व्हिडिओ काढता. हा चल. भिवकूड एक नंबर अवी भिवकूड.
हय खोल हा ब्रो थंय खोल हा खोल फातर हा कडा 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 बाहेर हा म्हणून आम्ही का पळय दोरीचे नावता बालदी घेऊन ना घराकडे आम्ही आला हय मज्जा येता मज्जा ये रे माझं ते तर भितर वयता असताना व्हिडिओ काढ एजो न्हू सेकंड पार्ट घालता जो आमी पिकनीक केल्या खबर आसा आयज तेजी न्हू सेकंड पार्ट घालता कितें आसता जाणाय आमचे जे UK माझे फ्रेंड्स आसा माझे फॅन फॉलोवींग आसा तांकां न्हू हार्डली 15 मिनिट्स मेळटा बाबडे ब्रेकफास्ट करता तेन्ना ते व्हिडिओज पळयता ऑरेच घरा कडेन थकोन येता बाबडे कामा धंद्यातल्यान आनी तांकां एक 15 मिनटां मातशें रिलॅक्सेशन मेळटा ते व्हिडिओज पळयता बाकीचीं कामां आसता सो ही व्हिडिओ व्हडली जातली असली म्हणून ताजो हांवें फर्स्ट पार्टूच केल्लो आसा आतां सेकंड पार्ट तुमकां फाल्यां घालता तितून आमी करपाचें आसा क्रॅब मसाला चिकन बार्बिक्यू एक्सेट्रा फन मुवमेंट सगळें आसा सो ते आमी तुमकां शेअर करता फाल्यांच्या व्लॉगान सो ते पळोवपाक तुमी विसरो नाका आनी चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा न्हू आनी मेन म्हणटा पळय ते जो म्हाजो टायम स्पेंड जाला खबर आसा एलिस्टर आनी तेज्या फॅमिली वांगडा इट वॉज अमेझींग टू गूड सारको आनी चड मजा येयली सारकी हांव तुमकां सांगून अर्थ ना तुमी व्हिडिओ पळयल्या आसतली पळयला जाल्यार तुमकां कळ्ळां आसतलें की अंकिता पासून कितले हॅपी आसले पळय ते आनी एलिस्टराचो मातसो बिहेवियर टोटली डिफरंट तो म्हाज्या भशेन इफ येस देन येस इफ नो देन फॉर एवर नो तशेंच आनी तो सारको आसरे थोडाचो सदींच कितें जाता जाल्यार तो इग्नोर करता आसले फालतूर आनी नाकाल्ले सो म्हाज्या भशेन तो सो म्हाजे वायब बरें कनेक्ट जाता एलिस्टरा वांगडा यू नो आनी थँक्यू सो मच ब्रो तुवें इतलो बरो दीस दाखयलो म्हणून म्हाका आफ्टर सो मच प्रॉब्लम सो मच स्ट्रगल आनी एक स्वीट मुवमेंट विथ युअर फॅमिली लव यू ब्रो लव यू आनी हेच म्हणून हांव हो व्लॉग हांगाच एंड करता मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टिल देन बाय स्टे ट्यून फॉर सेकंड पार्ट पळोवपाक विसरो नाका सॉलीड मजा केल्या आमी पावरफूल सारकी